आमी दाबोली आनी मोपाचेर आमी जायत उलयले असेंब्लीत आनी दाबोली एअरपोर्टाचेर म्हाका कॉलिंग अटेन्शनाचेर हावजांत एश्युरन्स दिल्लें दॅट दाबोली एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स रिड्यूस जावपा नाय म्हणून. आतां हाव मेनी फ्लायट्स हॅव बीन रिड्यूस्ड एंड वॉट इज द रिजन ऑफ दाबोली एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स रिड्यूस जाले? एक वदान दिता the amount of fuel, you have replied, amount of fuel in Manohar International Airport is 55,000 liters and Goa International Airport is 1,53,000. That means ATF Dabolim Airport is mais hoita, Mopa Airport is un hoita. What is the reason? Where is that ek side in flight down tha? Ek flight down tha in Dabolim, Mopa chota hai, but Mopa ATF down tha. What is the reason? What is this? Somebody else is using it, or whether flights have been, information is given wrong. I would like to know. And exactly how many flights are going from there? How many flights are going from Dabolim Airport? Speaker sir, there is no decline in the passenger footfall at the Dabolim. Actually, there is an excess footfall Dabolim चा आशिल्लो. फक्त भितरली थोडी फ्लाइट्स ही मोपाचेर शिफ्ट जाल्या. Otherwise, all flights are the new connectivity for the Mopa. तू म्हणटा तो विषय एक बरोबर आसा की एअर फ्युएल जो आसा इट इज ओनली द 55,553 kiloliter at a Mopa and at the airport at the Dabolim it is 1,53,892 kiloliter at a Dabolim. मॅक्झिमम दाबोलीचेर फ्लायट्स ज्यो येता सगळ्यो त्यो फ्युएल जे आसा पळय न्ही हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेरूच ATF जो आसा तो फिलिंग करता. बट इट इज नॉट ऑन द आतां थंयसर येवपी जी आसा येता आनी वता आसतली किंवा थंयसर फ्युएल भरपाक रावना. इट इज तूं म्हणटा तें बरोबर. बट इन लॉंग रन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही इट इज एन कार्गो कॅरिंग एअरपोर्ट. इट इज एन परत पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल. इन न्यू कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन मोपा एअरपोर्ट जो आसा ही न्यू कनेक्टिविटी फॉर द डिफरंट सिटीज ते करीत आसा. आनीकूय वेगवेगळी डेस्टिनेशन जी आयज पर्यंत गोंयाक कनेक्टेड नाशिल्ली ती डेस्टिनेशन आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान कनेक्ट जाता. तुज्या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आयज पर्यंत डॉमेस्टीक फ्लायट ज्यो आसा पळय न्ही टील डेट वीट इज एन 12,487. It is approximately 36,63,843 passengers. They have carried. International flight is in 158 and 44,253 have flight and passenger at the Mopa. तुका दाबोली जाय जाल्यार हांव फिगर दिता. Speaker sir, there is a move by the GMR. तुवें आतां GMR दिलां की तांगेले डिटेल सांगपा जायना म्हूण रिप्लाय दिल्या की तांगेले ऑल इट इज अ प्रायवेट कन्सर्न आनी तांगे बिजनस मॉडल आमच्यान सांगपा जायना म्हूण. दॅट मिन्स वी डोंट नो हाव मच वी आर अर्निंग देर ओर डू वी एक्झॅक्टली नो हाव मच वी आर अर्निंग ऑन द मोपा एअरपोर्ट बिकॉज आवर लँड हॅज गॉन देर. Not one, 25 lakh kilometer, 25, almost 30 lakh square meters are gone to the, 90 lakhs, sorry. Poil 25 गेल्ले, मागीर 90, almost 90 lakhs गेले. आतां आमकां कितें मेळटा तो आजून देखून आमकां रेव्हेन्यू मॉडल आमकां खबर ना जाल्यार I am just want to bring to the notice of the Chief Minister that we have signed the MOU with them, the Government of Goa. Speaker sir, now there is a move by GMR to pressurize the Navy, to see that the Navy is, say that they want Daboli. There is a move. कित्याक तांकां सगळे फ्लायट्स थिंग व्हरपा जाय. Second, all this will you write to the state government because the KHABAR together seabird project is just not even 120 kilometers away from here, 100 kilometers from here. And then कितें एअरपोर्ट जायो? Will we preempt them? Will the government do something to preempt them? Because we have to say Mopa एजे दाबोलींचेर आमी दाबोलींचेर आमगे अटॅचमेंट कितें आहा? सगलो लोक इतलो वर्सां they have an attachment to Dabolim Airport because they have always been coming and it was considered as one of the airport which is at the center of the whole state of Goa. Ata just on that assurance today again can you give me an assurance whether we will that it will not they will not remove they will not reduce the number of flights? And second, what steps the government will take to preempt the Navy from giving any assurance to the any or other request or other we can say they want the Dabolim Airport and flights to be reduced. We have to preempt. Government of Goa, we as the legislators have to do something to preempt them.
what exactly the government will do? स्पीकर सर, त्यांनी एकाच प्रश्नान एकदम 3 प्रश्न विचारल्या. पयलो प्रश्न त्याचो जो आसा पळय न्ही, आमी GGIL ह्या कंपनी बरोबर देर इज अ एग्रीमेंट आनी आमचो रेव्हेन्यू शेअरिंग एग्रीमेंट त्यांच्या बरोबर आसा. सिन्स फ्रॉम द मे 2024 आमकां रेव्हेन्यू जो आसा हो येवपाक सुरवात जातलो आनी इट इज फॉर द आमी कन्सेशनर एग्रीमेंट जो सायन केला त्या एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे गव्हर्मेंट हॅज फूल रायट ओके टू सी देअर म्हणजे रेव्हेन्यू शेअरिंग 36.6% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 37% ऑफ द रेव्हेन्यू देअर ग्रॉस रेव्हेन्यू ऑफ देअर अर्निंग विच इज कमिंग टू द गव्हर्मेंट आणि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विल गो. दुसरी गजाल त्याने जे म्हटलें की GGL जे GMR नेवीक प्रेशरायज करू शकना, तुझ्या म्हायती खातीर केन्नाच करू शकना. नेवीक तो एअरपोर्ट जाय ओके, बट त्याच्याच बरोबर आमकां जे आमचे नेवी म्हणजे गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान आज पर्यंत तो जो कमर्शियल यूज करपाक दिला तो कंटिन्यू करपाचो हे कॅबिनेटान पास केल्लें आसा सेंट्रलाच्या आनी ते रिपीटूय केला. परत एकदां डिफेन्स मिनिस्टरान ते स्वता हांगासर आयिल्ले तेन्नाय तेंच्यांनी सांगला की ऑलवेज बी द ओपन फॉर द पब्लीक ओपन फॉर द कमर्शियल यूज इन फ्युचर. तिसरी गजाल तू तांकां जे आमकां कारवार बी म्हणटा पळय न्हू ते म्हणजे 100 मिटराचेर कारवार वेगळो आसा. स्पीकर सर, नेवीची बेस हांगासर खूब पयलीं पासून आसा म्हणजे गेल्या 60 वर्सां पासून आसा. गोंय मुक्त जाल्या पासून आसा. आमी त्या खातीर शिफ्ट कर म्हणून सांगूं शकना. आमी तुका इतके परत एकदा प्रॉमीस करता, आमी टायम एंड अगेन आमी ह्या हावजानूय बी रेजोल्युशन पास केला की मोपा बरोबर आमकां दाबोली जायो. दाबोलीची अटॅचमेंट फक्त सावथवाल्यांकूच न्ही, ती नॉर्थवाल्या खातीरय आसा आनी म्हणजे लॉंग रनूय बी आमकां दाबोली एअरपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो आमकां पब्लिका खातीर यूज केल्लो जाय. आनी इन फ्युचर सद्या तरी 2 वर्सां म्हाका दिसता पर्वरीचो रस्तो जाता म्हणसर येदें व्हडलें कंजेशन हांगा असल्या कारणान सगळे लोक दाबोलीच वचपाक सद्या तरी प्रिफर करतले, कारण कंजेशन हे ते सगळें त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे परत एकदा तुका सांगता दाबोलीच्या बाबतीत भिवपाची गरज ना. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, हांव परतून एकदा सांगता, आय हॅव नॉट टोल्ड नेवी थिंग ऑर आय थिंग शिफ्ट करया हांवें म्हणलो ना. सेकंड थिंग कित्याक म्हणलां, आय ओनली वॉन्ट सम दॅट द गव्हर्मेंट ते प्रेशरायज करतात. चीफ मिनिस्टर कितें सांगो, they are pressure, GMR is pressurizing the navy to tell them. स्पीकर सर, खंयची प्रायवेट कंपनी नेवीक प्रेशरायज करपाक शकतली जाल्यार तुमी सांगा. तो वगीत प्रत्येक फावटी कितें ना कितें तरी विशय काडटा. हाव इट इज पॉसिबल? वन सेकंड. स्पीकर सर, प्रायवेट कंपनी नेवीक प्रेशरायज करतली? स्पीकर सर, थ्रू इट इज तांगेले मूव हे भाशेन आहा आनी इट इज सी. स्पीकर सर, आतां तूं म्हणटलो जावपाक शकना, इट इज नॉट पॉसिबल. आय विल टेल यू, आय विल एक्सप्लेन टू यू हाव. लेट पीपल ऑल्सो नो. They put pressure on the central government to see that the central government navy puts pressure that they want it. They do it. सर, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर कोणूच अशा पद्दतीत प्रेशर घालूंक शकना. आणि परत एकदा सांगता, नेवीचेर तर नाच ना. Speaker sir, but anyway, one second. At least give me an assurance. Again, I want an assurance. एकूच मिनिट. Assurance दी म्हाका की that we will not shift it. आणि पोरवरी एअरपोर्ट आता एकूच मिनिट. पोरवरी हायवे जाता तेन्ना पोतून आनी एक टाइम घालच नाही म्हणून तुम्ही शिफ्ट स्पीकर सर, हे एश्युरन्स हावजान हांवें न्ही, म्हाका दिसता आतापर्यंत 3 मुख्यमंत्र्यांनी दिला आणि ह्या हावजान परतूय एश्युरन्स ताका कित्याक जाय? हांव परतूय सांगता दाबोली बंद जावचो ना म्हणून. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो सिरियस इशू आणि हांव मुख्यमंत्र्याक एकूच पॉयंटेड याद करून दिवंक सोदता. 20 जुलय 2023 बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान एक कॉलिंग अटेन्शन मोशन मूव केल्लें. थंय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की दाबोलींच्यान फ्लायट कमी जावच्यो ना म्हणून. दाबोली 100 फ्लायट पर डे ऑपरेट करताले, आज 60 जाल्ल्यो आहा. ही वस्तुस्थिती स्पीकर सर. आतां हांव ताका रिवर्स येता. रिवर्स कितें स्पीकर सर? एक एजन्सी आहा की एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी. ही एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी फीज करता, फीज लायतात. फीज कितें? मोपा खंय प्रॉफिट करतले ओन्ली इन 2028. आतांच मुख्यमंत्र्यान सांगलां 36.9% गव्हर्मेंट शेअर तातूंत आसा. सो तशें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार इवन इन 2028 मोपा विल बी मेकिंग अ लॉस एज पर द फिगर्स फ्रॉम द एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी एरा म्हणून. स्पीकर सर, आता मोपा जर 2028 लॉस करतले जाल्यार मोपा प्रॉफिट करपाक दाबोली लॉस करचेच पडटा. आणि ते कशें जाता ते हांव मातशें
एक्सप्लेन करतात मातशें आयका स्पीकर सर एक मिनिट हो मातसो हो सिरियस इशू आनी दिस इज अबाउट फिगर्स अँड आय वॉन्ट द CM टू अंडरस्टँड दीस स्पीकर सर दाबोलीचे जी फी आहा प्रायसीस तांणी 301 रुपया 2021 आशिल्ली ती 2025-26 1791 रुपया जातली 1791 रुपीज from 301 rupees, which is a rise of 575%. Now, Daboli's passengers have increased from 6 million to 11 million. If passengers are increasing, cost of operation should be going down. Why should the fees go up? Speaker sir, आता user fees अशो वाडयतात की हीच user fee मोपाक 2027-28 आन फक्त 20% increase आसतली. म्हळ्यार कितें मोपान जो कोण वतलो तो फक्त 840 रुपया फारीक करतलो. स्पेसिफिक प्रश्न विचारा स्पीकर सर सांगता एक मिनिट तुझो 840 रुपया मोडटलो वेरेज दाबोलीन 1791 रुपया. ही म्हाका दिसता स्पीकर सर दिस इज अ गेम टू शट डावन दाबोली. सो म्हाका एक तुमचे डबल इंजिन सरकार आहा ही एरा म्हणटा ती सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाची एजन्सी तांकां तुमी सांगा आनी म्हाका एक क्लियर एश्युरन्स दिया की युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा त्यो दाबोली आनी मोपाक सेम उरतल्यो. इतलेच म्हाका एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही युजर डेव्हलपमेंट फीस म्हणजे जे एरा लायतात एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ही आत्ताच्या घडीक मोपा चड आसा दाबोली कमी आसा. हांव तुका 27-28 त्या म्हणसर दाबोली उरचेच ना. नाही हांव परत एकदा सांगता स्पीकर सर म्हजे कडेन फिगर्स आहा. बसून घ्या बस ना फिगर म्हजे कडेन आहा. म्हजे कडेन फिगर आज आसा उत्तर ऐकून घ्या. प्रोजेक्शन्स आहा. स्पीकर सर ही फीस जी आहा पळय न्ही आत्तां खरें म्हटल्यार मोपाचेर 50% चड आसा दाबोली पेक्षा. तशें आसत 301 रुपया 604 रुपया चडश्यो फ्लायट खरें म्हणजे दाबोलीचेरूच डायवर्ट जावपाक जाय कारण ही फीस थंयसर कमी आसा म्हणून. आनी तो जे इक्वल करूं म्हणत न्ही जाल्यार वयल्यान फ्लायट आनीक शिफ्ट जातली. स्पीकर सर हांव तुका 28 पळय आतां 2028 दाबोलीन तूं कित्याक वाडयता भांगर येता म्हणटकीर दाबोली हे दिसांनी भांगर येता म्हणून आयकूंक येता ताजे खातीर बी वाडयता तूं म्हाका कळना कित्याक वाडयता तें. दाबोली आमी वाडयता आन्सर कंप्लीट घ्या. स्पीकर सर ही वाडोवपाची पयल्यान पयली आमच्या हातांत ना. ही वाडोवपाची जी आहा ती न्ही एरा जे ठरयता कितली खंयसर घेवपाची आनी आफ्टर ऑल इट इज डिपेंड्स अपॉन हो प्रायवेट एअरपोर्ट आसा वीच इज एन अगेन रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ द गव्हर्मेंट आनी तो एअरपोर्ट इज द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो आसा. शेवटी ही फीस वाडोवप जी आसा पळय ती एरा ठरयता आनी तांच्या डिमांडाचेर ठरयता. पण आयच्या घडीक मोपा कमी आसा आनी जर ती सेम करीत जाल्यार म्हाका दिसता चुकून आनीकूय फ्लायट हेवटेन शिफ्ट जावपाक शकता. तूं जे 2028 सांगता म्हणजे ती वाडटली म्हणून थंयसर वाडटली आनी हांगा कमी जातली. ओके ते जर आसत जाल्यार एरा कडेन एकदां परत म्हणजे हो रेशो कितें आसतलो हेजेर आमी उलयता गव्हर्मेंट म्हणून. डिफरन्स पळय डिफरन्स आसा 575% इन्क्रीज आयज आसा ना 27-28 575% इन्क्रीज जातली दाबोली आनी मोपा जातली 20%. दाबोली आपशीच बंद पडटलो. कृष्णा सागर कितलेंय भांगर हाडटा तूं. स्पीकर सर तेका जे 2028 म्हणजे हांगासर कमी जातले आनी थंय वाडटली म्हणून दिसता पळय न्ही एकदां हे फिगर सांगता तेका सांगलें एरा कडल्यान आमी जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट एरा कडल्यान एकदां कशा पद्दतीन ते कॅल्क्युलेशन्स करतले हाजे एकदां विचारून घेता. ना विचार न्ही म्हाका अश्युरन्स दी तूं तुजें डबल इंजीन सरकार आहा तूं सांगता तुमचे कडेन आपूण उलयता आनी ते सारकी सेम आत्तां दवरून उपयोग ना. सेम आत्तां दवरीत जाल्यार दाबोली आतां न्ही तेका सारकें प्रोफेशन सरदेसाय बसून घ्या. साश्टीची कोंकणी सांगता प्रोफेशन जे हो प्रश्न आहा आतां मुखेलमंत्रीन नांव गेलां उलयत मरे हांव सर. आतां हो प्रश्न हिंगा आमी मांडलेलो आनी पयलो जेन्ना आमी आमदार जाले पयले हांवें म्हणलें दॅट दीस इज हेडिंग टू बी अ गोस्ट एअरपोर्ट. And if you look at the data that you have given, they reply to various questions in the last assembly, details of air traffic, passage and cargo movement, details of the staff strength, details of the revenue generated. The answer is you all say that it comes under the purview of the Airport Authority of India. This shows that this government basically is not serious. The flights in January 23 domestic were 5,095. In December 23 it went down to 3,510. International flights were 372 in January. December it went down to 259.
the flights of the passenger international जे आले 68,742 आशिल्ले in January. It went down to 41,483. इंतून it is a fact, Speaker sir. जे हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता, the Airport Authority of India has hiked their parking fees when the aircraft comes, when they park by 40% in Dabolim. And every year 10% increase. Now, basically, Speaker sir, the issue is, if you look, जे आम्ही पहिले सांगलोले, there should be some marketing strategy. Honorable Chief Minister, about 1.5 years back, देड वर्सां होणे आमकां उत्तर दिलेलें की आमी हे international flight will split here or split there. It is very simple in the airline industry to go from point A to point B, the shortest period of time and the cheapest. And that's because if we look, the tickets from Dabolim je hai, 1,500 te 2,000 rupiya marog hai. Ye kitya jata? Basically, I believe that the local MLA of Dabolim also had moved last time, that he fears that this being turning into a ghost airport. This is a fact, Speaker sir. आज आम्ही जे मुखेलमंत्री लागी मागता, जे लोकसभाचे इलेक्शन आहा, साऊथ गोवाचे लोकांक तुवें सांगचें की whether post लोकसभा it will be rectified, whether now, because this is a serious issue. The effects, see, Mopa airport, 1 minute, हांव खबर करता, Mopa airportaचो परिणाम has to percolate through the entire state. प्रश्न But विचारणे. Speaker sir, will what action and when will the Chief Minister जो delegation घेवन वयत म्हणटालो, Yes. 6 म्हयने जाले कांय ना, सगळें न्हिदोन हाय, हें केन्ना जातलें? आनी दाबोलीम जे ट्रेंड देंवता, what action will you take to make sure that Dabolim remains? स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं दाबोलीम जो आसा पळय न्ही, तो फक्त इलेक्शनाचो स्टंट धरून उलयता सगळें भाशण. ओके, ताका पयलीं परत एकदां सांगता हांव, एज व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर परत एकदां जेन्ना एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया थंयसर जो डेव्हलप करता, आणि दॅट इज फॉर द कमर्शियल पर्पज, इट इज नॉट ओनली फॉर द नेव्ही पर्पज, तो बंद करपाक न्ही. हाल्ली रिसेंटली दे हॅड स्पेंड मोर दॅन 500 crores रुपीज ऑन दीस एअरपोर्ट फॉर द कमर्शियल यूज पर्पजा खातीर तांच्यांनी सगळें येदो व्हडलो स्पेंड केला. ताजे एक विशय जो आसा पळय न्ही, इट इज द एक्सेस फ्लायट किंवा एक्सेस पॅसेंजर फ्लायट्स थंयच्यान ज्यो आहा पळय न्ही त्यो शिफ्ट जाल्या, बट रेग्युलर तांचो टायमींग मेंटेन करपा खातीर हांव परत एकदां सांगता की खंयच्याच पद्दतीत दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद पडचो ना. आणि हे आमी न्ही, एअरपोर्ट ऑन What measures you will take? What measures you will take? What measures you will take? माननीय मुख्यमंत्री, what measure will you take to make sure that passenger, domestic passenger, international passenger will come to Dabolim? स्पीकर सर, सेंट्रल कॅबिनेटानूय डिसिजन घेतलेलें आसा, इट इज फॉर द डॉमेस्टीक आणि इंटरनॅशनल पॅसेंजरा खातीर हो चालू उरतलो. Ticket मारोग है Dabolim. Ticket मारोग है apart from Mopa. Mopa, the tickets are cheaper. Mopa, the tickets are cheaper. What steps you will take, Speaker sir? We have to ensure that both. Have you? Can you conduct a feasibility at the start? I had said 1 year ago, conduct a feasibility, because according to International Civil Aviation Organization, that is ICAO, 2 airports within the same proximity cannot work. It has not worked in any part of the world. So will you do, what magic will you do to make sure that South Goa or Dabolim airport exists? Two airport is a necessity of Goa. आणि ते सक्सेसफुल there's no feasibility. 100% दोन्ही एअरपोर्ट हे दाबोली एअरपोर्टाचे लोन ना, दाबोली एअरपोर्टाचे लोन ना, जाल्यार युजर डेव्हलपमेंट फी वाडटा कित्याक? मोपाचे लोन आहा, युजर डेव्हलपमेंट फी तशी उरता. या प्रश्नाचे बाचाबाच जाली ती पुरे. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. विजय सरदेसाय आणि कार्लो सेरेरा. विजय सरदेसाय आणि कार्लो सेरेरा. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. एटन बाब बसून घ्या. हांवें कॉल केलो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2.